साखळे कुडणेच्यो ह्यो शेत जमनी सुमार 50 ते 60 शेतकार हांगा शेतार वयताले, मात फाटल्या सुमार 12 वर्सांच्यान ह्यो जमनी पडींग आसात। लोकांनी 2012च्यान ह्या जमनीत शेतां रोवपाची सोडून दिल्यात। हाचे कारण म्हळ्यार शेतांच्या कुशीक मिना खण आशिल्ली। ह्या मिना खणीच्या मातयेचो गाळ शेतांनी भरिल्ल्यान शेतांची सुपीकता नश्ट जाली। शेतांच्या कुशीक कोळम तळे आसा, तातूंय व्हडा प्रमाणात गाळ साचून रावला। तळी आणि शेत हांचे मदीं आशिल्ल्या बांदाची दारां मोडिल्ल्यान खारे उदक शेतांनी घुसून शेत जमीन इबाडल्या। ही शेतां पयलीं सारकी जावची हे खातीर आता कुडणेच्या शेतकारांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांका निवेदन दिला। कोळम तळ्यांतलो गाळ काडचो, तशेंच 2025 वर्स सोंपच्या पयलीं शेत जमीन पयलीं सारकी करून दिवची अशी मागणी शेतकारांनी केल्या। आयज आमी शेतकरी लोक आमच्या कोळमाचेर पावलेले आहा। हे सायडीन म्हणजे दावके सायडीन आहा ते शेत आणि उज्जे सायडीन आहा ते कोळम। ह्या कोळमाचो उपयोग जर कितें भरती जेन्ना येता तेन्ना ते भरतीचे उदीक ह्या कोळमान सगळें थाराप आनी हेजो अर्थ कितें की वयरसून गोडे पाणी येता ते शेताक मेळप आनी जेन्ना सुकती येतली तेन्ना ते पाणी म्हणटा ते भरतेचे तेवटेन वता। आयज अशें जाल्लेलें आहा 10-25 वर्सांक ह्या की कोळम आनी हे शेत एकी कडेन जाल्लेलें आहा। हेजो आमकां दुश्परिणाम जाता कसो, तर हे खारें पाणी येता आनी चारय बाजून हेंचे सगळे आमच्या लोकांची भाटां आसात। ह्या भाटांक पळया तुमी एक बोंडो ना, कांयच ना। तेन्ना आमची मागणी कितें, तर हे पयलीं हे जर बरें जर करता जर जायत जाल्यार हे कोळम पयलीं सामकें उसपोंक जाय, जेणे करून सादारणशे जवळ जवळ 10-15 मिटर तरी ते खोल घालपाक जाय ते आनी त्या ऑटोमॅटिकली थारतले आनी तेज्या नंतर हे शेत करपाक आमकां मेळटलें। तशेंच हो बांद जेन्ना सारको हांगासून थंय मेरेन येतलो, हांगासून आमचे देव बी वयतात। खूब फावटी सीएमांक सुद्दां खबर आसा हो प्रोजेक्ट कितें तो, आनी तेणें बी लक्ष तो घालतलो आतां हे जेन्ना ताका कळटकूच तेन्ना आमी मागता कितें हो बांद जेन्ना सारको जालो म्हणजे हे काडून हांगा घातलें आनी जेन्ना हे जातलें तेन्ना जवळ जवळ हे आख्खें जें शेत आसा त्या शेताचें डेव्हलपमेंट जातलें। हे कमीत कमी शेत आहा ते 170 ते 180 एकर जमीन ही आसा। हेका कमीत कमी म्हणटा ते 3 ते 4 हजार क्विंटल भात पिकता। कुडण्या गांवचे हे सगळे साधन जशें आमी म्हणटा की मायनिंग म्हणजे साधन न्हू, कुडणे गांव हो सामको शेती प्रधान गांव आनी आयज आमच्या मुख्यमंत्र्यान शेतीचेर चड भर दिल्लो आहा। तो म्हणटा स्वयंपूर्ण जावंक जाय, आनी कितें जावंक जाय, आनी कितें तेज्यो योजना बऱ्यो आसात, पूण त्यो योजना जर प्रत्यक्ष साकार करतलो जर जायत जाल्यार तेणेन ह्या गांवाचें डेव्हलपमेंट करपाक जाय। खूब वर्सां ल्हानपणा पासून पळयता हें शेत आमी चालू आसलें। 2001 ते 2003 पर्यंत सुद्दां शेत जालें। तेज्या पयलीं मायनिंग स्टार्ट जाल्लें। मायनिंगाचो जो हो चिखल येयलो आनी जो रेबो येवंक लागलो त्या खातीर ह्या शेतांक पाड पडोंक लागली आनी तेज्या उपरांत कश्ट करपी थोडे जाले, हेजी मशिनरीची हें चड जाली, लोक स्वताहून कश्ट करपाक आसले पळय ते कमी जाले, जे शेतान येवपी आसले ते कमी जाले। कित्याक जितले मायनिंगाचे मड येवंक लागली, माती येवंक लागली, ती काडूनच सोंपना जाली आनी लास्ट कशें जालें 2003च्या उपरांत लोकांनी शेतान देंवपाचेंच बंद केलें। कित्याक जर म्हणशी जाल्यार ती माती काडूनच जाली। आयज शेता खातीर अनेक प्रयत्न चलता सरकारा कडेन, सरकारूय प्रयत्न करता शेत करचें म्हणून आनी आमी तयार जाल्या। ही आतां आमची जी फुडली पिढी आसा ती सुद्दां पिढी ह्या शेता खातीर झडटा। आतां निवेदन दितलेत आमी, ह्या फुडें निवेदन दितले। हे शेत कशें तरी करपाक जाय आनी हे शेत जेन्ना वसतलें तेन्नाच आमकां कितें तरी मेळटलें। आयज मायनिंगान जें कितें डिस्ट्रक्शन केलें तितून सगळ्याक काबाड जाल्लें आसा। आयज जो आमचो पाट आसलो, हरवळ्याच्यान आमकां उदक येतालें ह्या शेताक, तो पाट बंद जाला, सगळो पुरून गेला। ती मानस ही आतां मानस तुमकां दाखयली आमी, ती मानस आपल्याक जाय थंय तेंच्यांनी जालें। असो कारबार जो जाला तो सामको वायट जाला। ह्या शेता खातीर आमचें जें कितें आमकां वायट जाला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।